दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा. तर आयज आमी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी करया, मसाला पुरी. तर ही मसाला पुरी 2-3 दीस पिड्ड्यार जायना आनी सामकी कुरकुरीत आनी खुसखुशीत अशी जाता. तुम्ही आवाज आयकू शकता. तर ही मसाला पुरी चाये बरोबर खूब टेस्टी लागता. आता साहित्य कितें लागतलें तें पळोवया. ही हांवें मोठी परात घेतल्या. भितन 2 वाटयो गव्हाचें पीठ घालून घेता. अर्धी वाटी रवो घालून घेता. बारीक रवो घालून घेतला. अर्धी वाटी बेसन घालून घेता. अर्धो चमचो हळद घालून घेता, हळदी पावडर. पाव चमचो मिरची पूड घालून घेता. पाव चमचो गरम मसालो घालून घेता. अर्धो चमचो जिरे घालून घेता. तुम्ही जाय जाल्यार जिऱ्याची पूडूय घालू शकता. 1 चमचो चिली फ्लेक्स घालून घेतले. 1 चमचो आलें घेतला किसलले आनी पाव चमचो चाट मसालो घेतला. अर्धो चमचो मीठ घालून घेता. अर्धी वाटी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून घेतल्या आनी 1 चमचो तेल घालता. आता हे सगळे आमकां पयलीं मिक्स करून घेवपाक जाय. आता भितर थोडे थोडे उदक घालून पुरयेचें पीठ मळून घेवया. पुरयेचें पीठ मळून जाल्लेलें आसा. आता तेका 1 चमचो तेल घालता आनी ग्रीस करून घेता सुकपाक जायना म्हणून. आनी हे आता आमी अर्दे वर सायडीक दवरया धांपून. अर्दे वर जाल्लेलें आसा. आता परत 2 मिनटां पीठ मळून घेवया. पीठ बरें मळ्ळें की पुरयो बऱ्यो जातात. आता पिठाचे बारीक बारीक गुळे करून घेवया. तुमकां ज्या सायजीच्यो पुरयो जाय त्याच्या प्रमाणे गुळे करून घेयात. हांवें ही पळयात इतली सायज घेतलेली आसा करून. आता सगळे गुळे करून घेवया. आता पुरी लाटून घेवया. तेका लागून हे लाटफळ्याक हांवें थोडें तेल लावन घेतला आनी पुरी लाटून घेयात. आमी लाटतना पिठाचो वापर करची ना तर थोडें तेल लावन घेतली. ही पळय हांवें इतल्या सायजीची पुरी लाटलेली आसा. पातळ लाटलेली आसा. पुरी दाट लाटीत जाल्यार मागीर ते कुरकुरीत जायनात, खुसखुशीत जायनात. सो पातळ लाटून घेयात. अश्यो आता सगळ्यो पुरयो लाटून घेवया. तेल आमचें गरम जाल्लेलें आसा. आता भितर पुरी घालून घेवया. गॅस फ्लेम हांवें मिडियम टू हाय दवरलेली आसा. पुरी वयर येयली की झाऱ्यान मातशी अशी प्रेस करून घेवया. फ्लेम मिडियम टू हाय दवरपाक जाय. स्लो दवरीत जाल्यार पुरी जास्त तेल एब्जॉर्ब करता. पुरी आमची आता फुल्लली आसा. परतून घेवया आनी पुरयेक बरो गोल्डन ब्रावन कलर येयसर भाजून घेवया दोनूय वाटेन. ही पळयात. अश्योच सगळ्यो पुरयो तळून घेवया. आमी पिठान रवो घातल्या कारणान पुरयो बऱ्यो खुसखुशीत जातात.
कुरकुरीत जातात. हे पळय अश्यो आतां सगळ्यो करून घेवया. तर अश्यो ह्यो मसाला पुरयो खूब टेस्टी जातात. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्ट डिटेल्स. आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात. अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.